काणी बरी आशिल्ली एंटरटेनमेंट मस्त आनी कॉन्ट्रोवर्सी कांय ना पण हे पळयात. सवाय 2 वरांची मुवी एका वाटेन पळोवंक गेल्यार कामाचो बरो आशिल्ल्यांक एक बरें मनोरंजन. गांवच्यो खबरो आनी खबरां मदें आमचे हर एकल्याचे धांव पयशे अशें कालिंबरो करूंक आसा. तेज्या फाटल्यान तरी आमचें कितें भावार्थाचें सताय ती उखलून धरल्यांत. सुपर मिनिंगफुल असले. भोव अर्थाभरीत संदेश 2.5 घंट्याचें बरें मनोरंजन तुमी दिलां आनी जाय की दोदोस्काय असली कार्य असली सिनेमा आनीक येवन आशेता. कोंगणेन ते एक येदोळ पळयला मुवी पैकी एक वन ऑफ द बेस्ट मुवी म्हणून सांगेत. ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹಸೋನ ಹಂಗ ಗಾಲಂದು ಕುಟ್ಲಂದು ಭಾರಿ ಬರಿಯಾದ पळयले आनी बिटी पळयन बघता ते सगळ्यांनी येऊन पळया. हसोन हसोन आनी की उलोवंक जाय कित्याक गाल दुखतेत आसात आनी की कमेंट्स घालून हसोन 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 पोटान दूख पडली. गम्मत हे बरें आसले. दिस आव एक वर्थ सीइंग दिस फिल्म. व्हेरी गुड. गो अहेड. इतले मनशार पळयले ಅಂತ कोंगणी ಅಂತ दिस इज द फर्स्ट फनीएस्ट मूवी. हसोन 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 पोटावूच जाय. टायम गेल्लो तो कळोना. फर्स्ट पार्ट पळोवन पोटादी दूख पडली कुसाळांती दूख पडली. सेकंड पार्ट इल्लो सस्पेन्स त्या देखून कोंगणी मोगी लागी एक विनंती सगळ्यांनी येयचे आणि ही मूवी फॅमिली समेत एन्जॉय करचे. थँक्यू.